निवणे सूचना सेट हिका पुलिसांनी क्रायम सीनार व्हेली। शुक्रारा दीसभर पुलीस सूचना सेटाक घडणूक थळार व्हरपाचे यत्न करताले, मात सूचना सेट आयकनाशिल्ली। निवणे सांजे तिका जे हॉटेलात तिणे आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याचो जीव घेतिल्लो थंय पुलिसांनी तिका व्हेली। स्वताच्या 4 वर्साच्या चल्याचो खून करपी सूचना सेट सकाळसान पुलीस तपासाक सहकार्य दिनाशिल्ली। कळंगूट पुलीस निरीक्षक परेश नायक आनी हेर अधिकारी सकाळसान खून केल्ल्या सुवातेर तिका व्हरपाचो यत्न करताले। निमाणेकडे सूचना सेट खून केल्ल्या सुवातेर वचपाक तयार जाली। उपरांत सांजेच्या 5 वरांचेर सूचना सेट हिका घडणूक थळार व्हरून पुराय प्रसंग परतून निर्माण केलो। हे सगळे करपाक 1.5 वरां लागली। फुडलो तपास सुरू आसा। सध्या आमी पावलेले आसा शिकेरे कांदोलीम, ज्या जाग्यार जे सोल बॅनियन ग्रँड रिसॉर्ट जे गेस्ट हावसान अक्यूज सूचना सेट रावलेली। आमी थेट तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की जी पुराय कळंगूट पुलिसाची टीम जी आसा ती सध्या ह्या सायटीचेर पावलेली आसा। सकाळच्यान जे 9 वरांचेर ती आतां सध्या 6:05 जाल्ली आसा। कठीण परिश्रम आणि प्रयत्नांनी जेन्ना PI परेश नायक यांनी अक्यूज सूचना सेट हिका कन्विन्स केल्ले आसा आनी आमी पळयता की अक्यूज सूचना सेट अखेर ह्या स्पॉटाचेर पावली आसा। हीच जी जागा जावन आसा ज्या जाग्याचेर अक्यूज जी मदर आसा तिणे 4 वर्साच्या आपल्या चेड्याचो जो हत्या केल्ली आसा, त्याच संदर्भात आयज जी अक्यूज आणि पुराय पुलीस टीम ह्या जाग्याचेर पावल्ली आसा आणि क्रायम सिनाचो सध्या आतांच होच टायम जावन आसा। सगळ्यांचो जो दोळो लागलेलो आसा की ह्या घटनेन ही घटना आणि कशा तरेन घडली, ह्या फाटलेचो मोटो कितें आशिल्लो, सगळ्याची प्रश्नां आमकां PI कडल्यान मेळटलीच। त्या खातीर पळयत रावात गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।